एक म्हाका ताजे उपरांत जो सगळ्यांत मोठो वाद जालो तो तुमच्या मोगोवेल्या स्टेटमेंटाचेर आनी जाचेर खुबश्यो प्रतिक्रिया आयल्यो एंड आय वॉन्ट यू टू स्पीक ऑन दॅट ओन्ली बिकॉज प्रतिक्रिया येतकीर तुमी परत उलयले नात. तुमचेर सगळ्यांत व्हडली जी टिका जाली ती म्हळ्यार तुमी एकाच प्रिझमांतल्यान भाऊसाहेब बांदोडकार आनी मोगोंक पळयतात आनी ते एकाच प्रिझमा भितर तुमी तांकां बंदिस्त केल्यात आनी तुमी व्यू पॉयंट मांडटा म्हणून. हाका तुमी कशी जाप दितात? तर एक लक्षात घेवंक जाय की कोणूय बरयत आसतना एक विशय घेता. त्या व्हिडिओचें जें टायटल पळय आसा तें म्हत्वाचें. MG पार्टी कॉज्ड इरिपेरेबल लॉस टू गोवा. हें टायटल हय. म्हणजे MG पार्टीच्या कारकिर्दीचो हो एसेसमेंट न्हय. हे टायटलांतूच एक आरोप आसा, एक दोश आसा आनी आरोप आसा. तो त्या व्हिडिओन सांगला. एसेसमेंट जर आशिल्लो तर बरेंय सांगूंक जाय, वायटय सांगूंक जाय. आतां तशें आशिल्ल्यान फक्त तांच्यो ज्यो चुको आसात त्यो हांवें फोकस केल्यात आनी त्या चुकांक लागून जें लुकसाण गोंयचें जालां तितलें सांगलां. म्हणजे जो 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 विशय हांवें घेतलो त्या विशयाचे फास्के भितर हांव रावलां. तुमची विशयाची फास्की आशिल्ली एक म्हळ्यार ओपिनियन पोलाचेर मोगोची भुमिका आनी कोंकणी विशीं मोगोची भुमिका. आनी तिसरी मागीर ती सेफगार्ड कांय मागून घेतले ना. हे 3 पॉयंट मुद्दे आशिल्ले आनी हातूंतल्यान गोंयचें कशें लुकसाण जालां तितलेंच लिमिटेड. आतां हांगा कांय जाणांनी तें इल्लेशें डिस्टॉर्ट करपाचो प्रयत्न केलो. डिस्टॉर्शन खंय म्हणटा हांवें त्या व्हिडिओंत फक्त 2 मनशांचीं नांवां घेतल्यांत. एक मोहन धारिया जाणें तें पत्र सर्कुलेट केल्लें तें, आनी दुसरो जवाहरलाल नेहरू की जाचे कडेन मागल्यार त्या वेळार आमकां सेफगार्ड मेळूं येताले. हाजे भायर त्या व्हिडिओंत एकाय व्यक्तीचें नांव ना. आरोप आसता कोणाचेर? मोगो पक्षाचेर आनी मोगो सरकाराचेर. आतां मोगो पक्ष म्हळ्यार एक मनीस न्ही, खंयचोय पक्ष. खंयचोय पक्ष म्हळ्यार एक मनीस न्ही, एक मनशांचो ग्रूप. खंयचेंय सरकार म्हळ्यार एक मनीस न्ही. पूण दुर्दैवान आमच्या लोकांनी जें हांव मोगो पक्षाच्या संबंदान म्हणटा तें व्हरून भाऊसाहेबा कडेन लिंक केलें. आतां भाऊसाहेब तातूंत एक पार्टिसिपंट आसा म्हणटकच ताजेर दोश येता ना न्ही, ताका हांव एब्सॉल्व करना. पूण तो एकल्याचेरच फोकस केलो, ताजेरच आरोप केलो, तातूंत मागीर बहुजन समाज हाडलो. हे म्हणजे विशय सोडून भायर वचप. खरें काम कितें आशिल्लें? जर हांव खंय चुकिल्लो जाल्यार बाबा तूं खंय चुकला तें जर कोणेंय दाखयिल्लें की हें तूं सांगता तें तुमी मांडल्या त्या विशयाच्या फास्के भितर म्हणटात. भितर हें बाबा तूं सांगता तें सत्य न्हय, हें असत्य. तर म्हजी जबाबदारी येताली मागीर तें सत्य कशें तें सांगपाची. एकलोय तें असत्य म्हणना, एकलोय त्या विशयाक हात घालना की विलिनीकरण जायच आशिल्लें आमकां तें बऱ्याक पडटलें आशिल्लें अशें कोणूच म्हणना. कोंकणीच्या बाबतींत हें अशें केलेंच ना अशेंय कोण म्हणना. सेफगार्ड मागून घेतिल्लें अशेंय कोण म्हणना. म्हणटकच हांव जर सत्य उलयतां जाल्यार मागीर थंय गरज नासतना बाकीचे विशय कित्याक हाडूंक जाय. आरोप जालो की तुमी एकच बाजू सांगल्या म्हणून, दुसरी बाजू सांगपाक जाय आशिल्ली उदय बाबा. ना, तो हेतूच नाशिल्लो. हेतू जर एसेसमेंटाचो आशिल्लो जाल्यार तुमी दोनूय बाजू सांगता आशिल्ले. हय, सामकें तें करूंकच जाय आनी तो बॅलन्स सादूंकच जाय. बाबा हें इतलें बरें केलें, हें इतलें वायट केलें. आनी तसो जर म्हजो हेतू आशिल्लो, हांव क्रेडीट दितलो आशिल्लो मोगो पार्टीक कुळ कायदो हाडलो म्हणून, कला अकादमीची स्थापना केली म्हणून, ही बरीं कामां केलीं म्हणून. पूण हांगा तो विशयच नाशिल्लो एसेसमेंटाचो. हांगा आशिल्लो तो चुको केल्यो आनी त्या चुकांक लागून आमचें हें लुकसाण जालें.